एकंदरीत बीजेपीचे चित्र मांद्रे मतदारसंघात कितें दिसता? मांद्रे मतदारसंघातले बीजेपीचे चित्र रिस्पॉन्स एकदम मजबूत. गेल्या 5 वर्षांत म्हणजे गेल्या 2.5 वर्षांचे मताधिक्य जे पडलेले सो आणि ह्या मताधिक्यान कितें फरक आसतलो? म्हाका दिसता 2017चे मताधिक्य 2019चे मताधिक्य हे फावटी आनीक कॉन्फिडन्स वाडलेलो आहा. कॅन्डिडेट खूप असतात हाचे खातीर, पण डेफिनेटली मार्जीन जी आसतली पळय जशी 2017 मार्जीन आसली जशी 2019 आसली म्हाका दिसता 2017चे मार्जीन बरोबर मार्जीन आसता. बाकीच्या जे उमेदवार असतात आणि त्याचो फरक तुमकां काय पडटलो काय? पळय बीजेपी आणि बीजेपीचे वोट्स बीजेपीचे मतदाते प्रमाणात बीजेपी वोटर्स जे आसात आणि बीजेपीक मानची जी जनता आसा आणि साहजिकच मांद्रे मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचो आमदार म्हणून दयानंद सोपटे गेले टर्म जो आहा तो काम करता आसतना प्रत्येक घराघरात जनतेशी सुसंवाद परिचय आसा आणि त्याच्याच माध्यमातून हांव म्हणिना पण डेफिनेटली लोक माझी जनता म्हणटा की दयानंद सोपटेन ह्या फावटी कितें तरी करून दाखयलें. करता आसतना शेतकऱ्याची सुद्धा याद केली. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट असतात, योजना पावोवपाचे असतात, इन एडिशन समथींग न्यू असे शेतकऱ्याचे सतत गेली 3 वर्सां तांचे लक्ष दिवन अडीअडचणी जाणून घेवन आणि ते सॉल्व करून मनान धरले की जसं आमी म्हणटात भारत हो कृषीप्रधान देश, गोंय राज्य हे आमचे शेतीप्रधान राज्य हे लक्षात धरून खऱ्या अर्थान जर आचरणात हाडप हे गरजेचे असले म्हणून शेतीचेर आणि शेतकरी भाव माझे आसात हाचे ताचेर लक्ष दिल्ले आहा आणि हाचे फुडें तशेंच रावतले. साहजिकच हो मांद्रे मतदारसंघ अजूनही खंय तरी सोयी सुविधा जावपाच्यो आसा. सकाळी सकाळी पयले वोटींग तुम्ही केले, मतदारांक कितें मॅसेज? म्हाका दिसता म्हणजे मॅक्झिमम 48 बूथ जे आसात 48 बुथाचेर जवळ जवळ म्हाका दिसता 40 बुथाचेर पयले वोटींग हे बीजेपीचो वोटर आसलो, ताजो बीजेपीचो कार्यकर्ता. सर हे फावटी भाजप विरुद्ध भाजप असे मतदान जातले असे तुमकां काय अंदाज? ना कितें आसा पळय भाजप विरुद्ध भाजप आसूं शकना. एकंदरीत कितें दिसता? 100% विजय. प्रचार कशा पद्धतीन आसलेलो आणि त्याचो फायदो कशा पद्धतीन जातलो? सामको नेटान आसलो आनी त्याचो फायदो आमकां भरपूर जातलो. रिस्पॉन्स भरपूर. कितें दिसता तुजो डॅडी लास्ट टायमय आसा, ह्या फावटी आतां परत एकदा विजयाच्या रेसीन आसा, एकंदरीत कितें दिसता तुका? एकंदरीत एकच दिसता की सगळ्यांचो डॅडी फाटल्यान सपोर्ट आसा आणि तेणी जे कितें कार्य करूंक सोदता हेच्या फुडें तेच्या खातीर सगळ्यांचो सपोर्ट आसता. परत एकदा मांद्रे मतदारसंघात कमळ फुलतले. डेफिनेटली चित्र नक्कीच विजय हो आमचोच आसतलो आणि भाई जसो परत निवडून येता तसो ह्या फावटी सुद्धा भाई निवडून येतलोच. जालें वोटींग जालें आमचें. बस ना. महिला मंडळांचो मोठ्या प्रमाणात हे फावटी भाजपाक पाठिंबा असलो ते जाहीर सभेनी बैठकांनी आणि ठिकठिकाणी दिसताले. त्या संदर्भात कितली टक्के महिला हे फावटी भाजपा वांगडा असतली अशें तुमकां दिसता? म्हाका दिसता आमच्या मांद्रे मतदारसंघात 32,000 वयर वोटींग आसा आणि तितूंतल्यान महिलांचे जे वोटींग आसा पळय ते सगळ्यांत सुबेस आसा आणि हे फावटी महिलांक सगळ्यांक खबर आसा की भाई सोपटेन आमकां कितें केलां तें, कित्याक भारतीय जनता पार्टी ही प्रत्येक महिलाच्या घरान आसा. नमस्कार, आम्ही मांद्रे मतदारसंघातील जे दयानंद सोपटे जे पारशे गावचे आसा त्या पिंक बुथाचेर बूथ नंबर 38, 39 आणि 40 अशा बुथाचेर आमी आसा आणि आतांच जे माजी आमदार आणि तसे विद्यमान आमदार म्हटले जाता की दयानंद सोपटे हे आपले वोटींग करपाक हांगा पावलेले आसात. त्यांच्या बरोबर त्यांची मिसेस तसेच त्यांचे चिरंजीव हांगा पावून त्यांच्यानी आपले पहिले वोटींग जे सकाळी 7 वाजता त्यांच्यानी केल्लेले आसा. पिंक बूथ असल्यामुळे हांगा तशें बरी वेवस्था केल्लेली आसा
आणि इतलेच न्हय तर हांगा जे पुलीस मोठ्या प्रमाणात तैनात दवरलेले आसा तयारी जी आसा ती तयारी बऱ्या पद्दतीन केल्लेली आसा व्यवस्थीत जे आमचे हँडिकॅप भुरगे आसतले किंवा हँडिकॅप जी वोटर्स आसतले त्यांच्या खातीर वेगळी व्यवस्था केलेली आसा लायनी व्यवस्थित चालू आसा सकाळ पासूनच लायनींची सुरवात जाल्लेली आसा एकंदरीत जर आमी पिक्चर जर पळयले जाल्यार रिस्पॉन्स सकाळी बऱ्या पद्दतीन मेळ्ळेले आसा मांद्रे मतदारसंघातल्यान विनोद मेथर.